तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू नमान तुका जेजू बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फावो जालां जो हांव सवांजेल 11 अध्याय 40 आनी 5 तो 50 आनी 6 वाक्यां म्हणसर जॉन चॅप्टर 11 वर्स 45 to 56. मरियेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन तांकां सत म्हणूंक लागले. पूण तांच्या मदल्या थोड्यांनी फरिजेवासरसीन वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस सबार आश्चर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असोच सोडूं जाल्यार सक्कडी ताका सत म्हणटले. तवळ रोमागार येवन आमच्या देवाळांनी राष्ट्र देसवाड करतले. तांच्या मदलो एकलो कायपास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेनात. सगळें राष्ट्र नास जावच्या बदलाक परजे खातीर एका मनशान मरचें बरें म्हणून तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेच तकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसतना ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रां खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रां खातीर मात्र न्ही, देवाच्या शिंपडून गेल्ल्या सौर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसा तावन जुदेव जेजू विशीं जेजू जिवेशी मारूंक सदानार आसले. देखून जेजू जुदेवा मदें बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याच्या गडीर आसलेल्या प्रांतांत भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिश्यां वांगडा मेळून एफ्रायम नांवाच्या शारांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबी ती आपणाक शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकां म्हणटले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी. हें उतर आमकां फावो जालां. जेजू लाजर मेल्ल्या वेळार 4 दिसां उपरांत ताच्या घरा पावता आनी जेजू लाजराक जिवंत करता. आनी हें पुरा पळोवन मरियेक भेटूंक गेल्ले जायते जुदेव हें सगळें तेंच्या दोळ्यांनी ते पळयतात. आनी थंय ते कितें करचें आतां एकच गुटमूळ करूंक प्रयत्न करतात. जेजून केल्लें बरेंपण, लाजराक जिवंत केल्लें आनी जायतो लोक जेजूक थंय आसलो. जेजूक सतमनूंक लागलो. जेजूचेर विश्वास दवरले, भावार्थ दवरलें त्या लोकान. हें पळोवन फरिसेवांक, शास्त्रियांक, जुदेवांक आनी पुरा कितें प्रॉब्लेम जाले. कित्याक म्हळ्यार सगळे ताच्या फाटल्यान वतात. जर तांच्या फाटल्यान येता आसतना हांच्या फाटल्यान कोण येतले? कोणी आसचें ना थंय. देखून सगळीं ती गुटमोळ करतात. आनी प्रधान याजक प्रवाद करून सांगता, सगळ्या राष्ट्रां खातीर एकल्यान मरचें बरें म्हणून. सगळ्या लोकांच्या पातका खातीर, सगळ्या राष्ट्रां खातीर, म्हज्या आनी तुजे खातीर एकल्यान जीव होगडायल्यार या जीव तसो दिल्यार खंडीत आमकां बचावी मेळटा म्हणून प्रवाद करून सांगलेलें ती कायफासान. आनी म्हज्या भावा आनी भयणी, आज आमी निमाण्या हप्त्याक लागीं लागीं पावता. फाल्यांच्या दिसा आमी ताळयो बेंजार करून ताळयांचो आयतार आमी आचरण करूंक वेता. निमाण्या हप्त्याक सुरवात आमी घालता. तर आमच्या जिवितांत आज जेजून केल्लें बरेंपण जायतें आसा. आमी भितरच दवरलां गी ह्या हेरांक सांगलां. आमकां जेजून बरें करचें, आमकां गूण करचे, आमकां पेकवणी दिवची, आमकां ती कृपा दिवची, ती खाकूळ दाखोवची, सगळें सुवार्ता परगट करचे खातीर, हेरांक तें सांगचे खातीर. त्या एका कडकारान येवन 10 शहरांनी सुवार्ता परगट केली. जेजू उक्त्यान वसनातलें बरी जालें. कित्याक तितलो लोक ताचे सांगत रास पडटालो आनी गूण करूंक आशेतालो. पूण जेजून सगळ्यांक गूण केलें. कोणाकच खाली हातांनी फाटीं धाडूना. आजुनी आमचो जेजू ताच्या की बळादीक सक्तेवंत जावन आसा. कित्याक तो पुनर्जिवंत जाला आनी त्या पुनर्जिवंतपणाची सकत विशेश जावन आसा. देखून आज आमी जायत्या लोकांक, कश्टांत आसलेल्यांक, अनवरांत आसलेल्यांक, पिडाशिडा आसलेल्यांक तांकां जेजू सरसीन हाडया. पयल्या पुरो आमी कन्वेन्शन जाता आसतना पळयतल्या 1998 2005 कन्वेन्शन जातना नेहरू मैदानार जायत्या पिडेस्तांक आमी आपोवन हाडटले आनी मुखार बसयतले. तांकां एक इंगड कावंटर करून आनी तांकां पिडेशिड्या तांचे तावन कितली की बरी जावन आजुनी त्या 98 आनी 2005 गूण जाल्ले, बरें जाल्ले आजुनी आमच्या मदें आसात ह्या मंगळुरांत.
हांव केदाळे पळयता कित्याक दोनी कन्वेन्शनाक आमी आसले आमच्या दोळ्यांनी पळयलें तें ताचे उपरांत 2017 आतां 2024 जालें 25 जालें जायत्या आज आमी रेतीरेक येता आसतना आमी पिडेस्तांक जायत्या जाणांक हाडल्यार ते पिडेस्त बरे जातात जेजू सरशीन आयिल्ल्या सगळे खंडीत जावन बरें जालें कोणाकच खाली हातांनी पाटी धाडूना जेजून आजुनी जर तुका बावडता आसा जाल्यार विश्वास आसा जाल्यार पिडेस्तांक हाडल्यार परचे दिसा आमी पळयलें ते कुलशेकार जायत्या लोकांक व्हिलचॅरांनी जायत्या लोकांक एम्बुलन्सांनी लोकांक हाडलं पिडेस्तांक थोड्यांक बरें जालें थोड्या संगतीक ती पिड्या सोडून तांकां कुर्पा मेळ्ळी आनी अनॉयंटींग अभिशेक तांचे वयर जालें आनी ती खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी बरी जातली जायतीं जाणां बरीं जाल्यात जायत्या जाणां ते जिवितांत आसले ते वायटाच्यो शक्त्यो सगळ्यो तांकां सोडून गेल्यो आनी जायत्या जाणांक जायत्या लोकांक डेलिव्हरन्स जालें बरेंपण जालें अभिशेक जालें देखून आमी मोगाच्या भाव आनी भयणी कोणाकी जेजू सरशीन हाडल्यार मात्र न्ही तांकां बरेंपण जावचें त्या मिसावान म्हाका आनी तुका देवान आज विसरून काडलां ही मिसांव करूंक लोकांक जेजू थंय हाडूंक आनी लोकांक जेजू थंय हाडलेल्या वेळार जेजू तांकां आपडटलो आनी गूण करतलो आनी खंडीत जावन तुवें केल्लें बरेंपण तुवें केल्लें तें मिसांव देव विसरूंक ना आनी खंडीत सर्गींच्या राजां ती आमकां यथेश्ट मापान प्रतिफळ दितलो म्हणलो भरवोसो आनी विश्वास आमी जेजूचेर दवरया आनी कोण पुरो आमकां खंडन करतात ताका आमी भियोवचें नाका कित्याक जेजुकी तांणी खंडन केलां जेजुकी तांणी पत्रांक सोदलां जेजुकी तांकां जिशू मारूंक सोदलां जेजू विशीं ती गुटमोळ केल्यात आतांय ह्या संवसारांत तशें घडटा खंडीत देखून आमी ताका पुरा कान दिवचें नाका ताका आमी भियोवचें नाका पूण सुम्या सांगता रावून आमी बळवंत जाया आनी सुम्याचे सकतच आमची सकत करून कान घेवया आनी सुवार्थाक जेजू जशीन लोकांक हाडचें काम आमी करया हेंच एक व्हडलें आशिर्वाद आमी जोन कान घेवया आनी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्यो गुस्यो जेजू भाग्यवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.